पयलीं आमकां कांयच कळोंक ना. मागीर आवाज येयलो उज्याचो फाटफाट म्हणून मागीर म्हजी ती चुलत मागीर गेली पळोवपाक. ती काडपाक गेली, तिका मातशें हातीक लागलें, फाटीक लागलें. मागीर ते अंगणवाडीचें सगळें सामान जालें. सिलिंडर आसलो म्हणून आमकां मागीर उदकाची गाडी हापोवची पडली. तिका कितें जालें? तिका मातशें फाटीक आनी हातीक लागलें. नियर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हांगा एका घराक आनी त्या घराक अंगणवाडी आसली, त्या रुमाक उजो लागलो. सो आमी आमची गाडी टर्न आवट केली. गाडी टर्न आवट केल्या उपरांत आमी थंय पॉयंटाचेर पावले जाल्यार थंय ते रुमाक अंगणवाडी बसताली. सो आमी इमिडिएटली आमी गाडी पंप स्टार्ट मारून उदीक मारून ते उजो पालयलो. ड्युरींग फायर कॉलाच्या हितून ती एक जाणटी ओनर निशा कोरगांवकर एज 75 ओल्ड लेडी ही इंज्युअर्ड जाली. सो तिका मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तिका शिफ्टेड केली फॉर मेडिकल ट्रिटमेंट. तिचे त्या घराचे रुमाचे एप्रॉक्सिमेटली 30,000 लॉस जाले आनी आमी सेव 1 लाख केली. कहो उजो लागलो? उजोयाचें अजून कारण कळोंक ना.